नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी भेटत हांव गिरीश परबावणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. केप्यां रिवणा लायटीचो शॉक लागून दोग सख्या भावांक आयलें मरण. दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानांत खावड हाडपाक गेल्ले. तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान लागलो शॉक. कोंकणी नाटकांचे दिग्दर्शक, कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आनी चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ अंतरले. फाटल्या कांय दिसांच्यान आशिल्ले दुयेंत. नार्वे वाठारांत घराचेर कोसळ्ळी रस्त्या कुशीकची राखणे उणत. मोठ्या नशिबान वांटवली बायल. आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें नार्व्या वचून केली जानकी पाडोळकराची वासपूस. परसकडे सिग्नला कडेन ट्रकाचो म्हशीक धपको. म्हशीक जाग्यारूच आयले मरण. रस्त्यार मेल्ले म्हशीक पळोवन मोटरसायकलवाल्यान मारलो ब्रेक. फाटोफाटूच आशिल्ले कारीन ताका दिलो धपको. 3 कोटी रुपया मोडून बांदिल्लो शिरोडेचो बस स्टँड जावन रावला धवो हत्ती. कदंबा सोडल्यार एक्कूय खाजगी बस वचना. पत्र्यांक गळटी, टॉयलेटीची दारां पडल्यात मोडून. उसगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवांक लागून येरादारी पट्टा आडखून गोरवांक लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय. प्रश्न बेगोबेग करचो सुटावो लोकांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. केप्यां लायटीचो शॉक लागून दोग सख्या भावांक मरण आयलें. केपेंच्या रिवणा वाठारांत ही दुर्दैवी घडणूक घडली. हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानांत खावड हाडपाक गेल्ले तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागिल्ल्याची म्हायती मेळटा. पळयात पुराय बातमी. चवथीच्या पयल्या दिसाच केप्यां रिवणा वाठारांत काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. लायटीचो शॉक लागून दोग सख्या भावांक मरण आयलें. हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानांत खावड हाडपाक गेल्ले खंय तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागलो. शॉक लागिल्ल्यान तांकां जाग्यारूच मरण आयलें. राजेंद्र गांवकार आनी मोहनदास गांवकार अशीं तांची नांवां आसात. आमी आसा केपी पुलीस स्टेशना कडेन आनी हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार काल एक दुखद रिवणा शिवसुऱ्या गांवांत दोग जाण भाव जे करंट लागून राजेंद्र आनी मोहनदास गांवकर जे 40 आनी 46 वर्साचे दोग जाण भाव करंट लागून एक्सपायर जाल्ले आसा. आनी हेजें कारण म्हणल्यार ते खंय सांजचे अरावंड 5:30 जे प्रमाणे KPPI तेणी सांगोडकर हांणी म्हायती दिल्या की जो स्थानीक ZP आसा सुरेश केपकर यांनी माहिती दिली की दोग जाणांक करंट येवन त्या स्पॉटार मरण पडलें. मागीर ज्या प्रमाणे 5:30 ते घरा कडल्यान भायर सरले खंय तरी तण कट करून हाडपाक. आनी तुमी पळयता फाटलीं 3 दिसां लागून जो पावस पडटा आनी ह्या पावसाचो खंय तरी हेका जेंका करंट येयल्लो आसा, करंट येवन तेंची डेथ जाल्या तेका खंय तरी तेजें कारण दिसून येयल्लें आसा. मेन म्हणल्यार जे गेले कोण सांगता जे फेन्सिंग आसा तेंका खंय तरी जे वायरीन बारीक वायर आसता तेका खंय तरी करंट पास करता. कित्याक ती शेतां आसा ती गोरवां ना जाल्यार गोवरेडे नश्ट करता. हेका लागून ते स्पेशल तेंका सेफ्टी लागून केल्ले आसता. खंय तरी ही वायर तुटलेली आनी ती जे पावसाची उदकां पडलेली अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ते जो करंट आसा तो पास जाल्ल्यान खंय तरी लायव्ह ती वायरीची करंट पास जाले हे दोगांची डेथ जाली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. पूण दुसरे बाजून अशें म्हणटात की त्या प्रमाणे लोकल सांगता की खंय तरी जी लायटीची वायर आसा ती खंय तरी कट जाल्ली आनी उदकां पडलेले तेजे हेणें तेंचो डेथ जाले. पूण एक्झॅक्ट रिजन आसा ते कळना. पूण सद्या हेजे बद्दल केपे पुलिसाचो तपास चालू आसा. आनी काल जे इन्सिडंट जालो तेन्ना आज सकाळी अर्ली मॉर्निंग ते दोनूय बॉडीज मडगांव जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते पंचनामा करून पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ले आसा. आनी ज्या प्रमाणे जी तेंची इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा जयश्री कारवालो तेणी सांगल्या तेंचो पोस्टमॉर्टम फाल्यां जातलो म्हणून. पूण ह्यो गोश्टी खंय तरी
काल जे पावसान आनी हे जाल्ल्या खंय तरी एक चवथी दिसा एक रिवणा गांवांक एक दुखद घटना जाल्ली आसा पूण एक्झॅक्टली शॉकन जाले पूण ती लायव्ह वायर लायटीची वायर काय जे फेन्सिंग करतात जी शेतांक सेफ्टी खातीर जनावरां लागून तेका लागून हेजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. कोंकणी नाटकांचे ज्येष्ठ दिग्दर्शक तशेंच कला महाविद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक आनी चित्रकार दिगंबर सिंगबाळ हांकां मरण आयलें. गेले कांय दीस ते दुयेंत आशिल्ले. पोरसकडे सिग्नला कडेन बुधवारा राती एका ट्रकान म्हशीक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडली. ह्या अपघातांत म्हशीक जाग्यारूच मरण आयलें. तशेंच फाटल्यान येवपी मोटरसायकल चलोवप्यान रस्त्यार मेल्ले म्हशीक पळोवन अचकीत ब्रेक मारलो. मोटरसायकल चलोवप्यान अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान ताच्या फाटोफाटूच आशिल्ले कारीन ताका धपको दिलो. ह्या अपघातांत मोटरसायकल चलोवप्याक मातसो मार लागलो. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. राष्ट्रीय महामार्ग जो 66 आमच्या कोलवाळ माखाजन ते पत्रादेवी मेरेन वयता तो रस्तोच पयली धोकादायक स्थितीत आसात आणि हांगासर जायते फावटी ल्हान व्हड ऍक्सिडंट जायत असतात. आयज पहाटे जो पोरसकडे जंक्शन आसा थंयसर जी सिग्नल बसयल्ले आसा त्या जंक्शनाचेर एका ट्रकान एका गायचेर धक्को दिलो आणि गायीक मारपाचो प्रसंग जालो. त्याच्या उपरांत एक 4 व्हीलर येताली तेकाय ल्हानसो अपघात जालो. त्याच्या पयली 2 व्हीलर आशिल्ली त्या 2 व्हीलरीकय धक्को बसोन 2 व्हीलरीचो चालक जखमी जावपाचो प्रसंग घडलेलो आसा. आमी सगळीकडे पळयता हम रस्त्यांचेर बेवारशी गोरवां म्हणूंक शकना. तांकां मालक असतात, तांची पाळीव जनावरां ती. कांय जाण जनावरांक अशी बेवारस पद्धतीन सोडटात आणि मागीर ती हमरस्त्याचेर बसतात, वाहतुकीक अडथळे निर्माण करतात. सरकारान आणि जे आमचे गायींचे गोरवांचे मालक असतात तांणी बेगोबेग हाचेर लक्ष घेवन जे काही वेगळ्या पद्धतीने गोरवां रस्त्यार सोडून अडथळे निर्माण करतात, अपघात जातात, ताचेर खंय तरी नियंत्रण हाडपा खातीर यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. एके वटेन चवथीची उमेद फाकिल्ली आसतनाच नार्वे वाठारांत एका घराचेर रस्त्या कुशीकची राखणे वणत कोसळ्ळी. ह्या घडणुकेंत व्हडलोसो अनर्थ टळ्ळो. वणत कोसळ्ळी तेन्ना घरांत एक जाणटी बायल आशिल्ली, मात ती सुखरूप वाटावली. बुधवारा धुमशाणा घातिल्ल्या पावसाच्या तडाक्यात नार्वेच्या मर्मवाड्यावयल्या घराचेर राखणी वणत कोसळ्ळी. बेरेस्तारा फांतोडेर ही घडणूक घडली. रस्त्या कुशीकची राखणी वणत घराचेर कोसळ्ळी तेन्ना जानकी पडोलकर ही जाणटी बायल गणपती पुजला थंयच चौकात न्हिदिल्ली, मात ती सुखरूप वाटावल्ली आसा. सकाळी फांतोडेर उजवाडोंक 3 पडली. वरां पळयली उठल्यानी जाल्यार आवाज जालो हेजो. म्हाका आवाज येयलो पारेतीचो. आवाज येयना फुडें आरसो ओडलो आनी जाल्यार तितल्यार भायर पळयल्यार पारेत येयल्या तेजेर. मागीर टायम पळयलो पळयल्यार 3 जाले. कंपाउंडाची पारेत ते. हय. मागीर 3 संक उठली आनी देरागेर गेली. ही न्हिदलेली आसा म्हटलें नाका आनी तेंगेर गेली. आनी मागीर सरपंचाक फोन केलो, अशोकाक उमेशाक केलो. सरपंच बी येवन गेलो, आमदार येवन गेलो. आमदार आनी एकलो कोण येयलो. आमदारान कितें सांगलें? आमदारान चेड्याक सांगला कितें. पण राती हे जेन्ना ही वणत कोसळ्ळी न्हू फांतोडे तेन्ना कोण आसली घरात? ती न्हिदलेली भितर रुमान. हां. हांव एकटी न्हिदलेली थंय सोफार. हां, म्हणजे तेकोन. तेकोन हय पारेतीक तेकोन इथे पळय ते. हां. आनी आवाज जालो म्हाका कळ्ळी. राती हो म्हणटालो म्हाका आई जाणा म्हण ती म्हणलो हें जालें. हांवेंच बांदून घेतली न्हू तें कांय सांगलो. तो मातसो पोटाक लागून जाण म्हाका भुरगें रावचें पडटा न्हू तो कामाक आसलो. म्हणजे कोणाक तशें कितें जावंक ना न्हू? ना तशें कोणाक कांय जावना. पण जर पाडो बी हे आसलो जाल्यार मातशे त्रास जातले.
अरे माझ्या काळ जो खाल्ले म्हाका मागीर तेणी इल्लें गरम पाणी दिलें इतलें अंधाराच्या चेड्यान सगळें केलें. पयलीं हांव एकटीच बसली मागीर झेंपडान आली 3 आपणान न्हिदोकूच ना. हे घडणुकीची खबर मेटगीर आमदार प्रेमेन शेठ हाणें नार्वे वचून जानकी पडोलकर हे बायलेची वासपूस केली. ताणें ताकतिकेन मनाय घालून मजत कार्य सुरू केले. जानकी पाडोलकर यांच्या घराचेर जी आज दरट कोसळ्ळेले आसा, तेन्ना पावसाळ हे जे घडयाळ घडलेले आसा ते इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी हांगासर येयल्ले. जानकी पाडोलकराचें घर आमी पळयता आनी तेच्या भिंतीचेरूच ही दरट कोसळ्ळेली आहा आनी भितर गणपती पुजलो जालो. ही घटना जी घडलेली आसा ती अत्यंत दैनंदीन अशी जाल्ली आसा आनी तांकां ते पळयता आसतले ह्या घरा कडेन वचपाक सुद्दां वाट आयज ना. आनी हेजें इन्स्पेक्शन केल्या नंतर आमकां टोटल रिलीफ जें कितें करपाक जाय, जें रेस्क्यू ऑपरेशन जें कितें करपाक जाय तें करपाक लागून आमी टिमूय आमची रेडी केल्ली आसा. म्हणजे ही म्हाजी पर्सनल टीम, पर्सनल जे कामगार म्हाजे आसता तांकां घेवन हांगासर येयल्ले आसा आनी जी आमी पळयता आसतली जेका भिंत तेजेर लीन जाल्लेले आहा, तेकलेले आहा तेच्या घराचे भिंतीचेर, ती काडपाचें काम आतां हांगासर सुरू जातलें. तितक्या मागीर ती सांगपाक सोदता की जानकी पाडोलकर टू विश्वास पाडोलकर हावस ह्या हेजो कंप्लीट सादारण 200 मिटराचो जो हे आसा, दरी कशी आसलेली एक हे आसा, घरां आसा, ह्या घरांक प्रोटेक्शन दिवपाक लागून आमी सरकारान एक हांगासून ते तेजे पर्यंत एक रिटर्निंग वॉल बांदपाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. आनी हेजें फक्त फायनान्शियल एप्रुवल जावपाचें आहा. म्हणजे ही जी फायल आसा ती ऑलरेडी टेंडर जावन टेंडर समीर कन्स्ट्रक्शनाक अवॉर्ड केल्लें आसा आनी हेजें फायनान्शियल एप्रुवल जाल्या नंतर रोखडेच आमी हें कामूय चालू करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिरोड्यात 3 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ल्या बस स्टँडाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. बस स्टँडाच्या पत्र्यांक गळटी लागल्या, टॉयलेटीची दारां मोडून पडल्यात. आता ह्या बस स्टँडा कडेन मार्केट येवपाचें आसा, ताका लागून मार्केटाची दुरुस्ती करून दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हो शिरोडेचो बस स्टँड. सद्याक ह्या बस स्टँडाची सामकी चवथिकाय जाल्या. 2008 वर्सा ह्या बस स्टँडाचे व्हडा दबाज्यान उक्तावण केल्ले, पूण मार्केट एकी कडेन आनी बस स्टँड भलतेच कडेन आशिल्ले आनी लोक बस स्टँडार येनाशिल्ले. तशेंच कदंबा सोडल्यार एकूय खाजगी बस स्टँडार वचनाशिल्ली. ताका लागून हो बस स्टँड धवो जावन रावला. बस स्टँडाच्या पत्र्याक गळटी लागल्या, टॉयलेटीची दारां मोडून पडल्यात. ह्या बस स्टँडा लागसार मार्केट प्रकल्प उबारपाचें काम सुरू आसा. मार्केटाचें काम पुराय जालें काय बाजार हांगासर स्थलांतरीत करतले. देखून ह्या बस स्टँडाची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. तुम्ही पळयलें आसतलें सायडीन की हांगा बरो पंचायतीचो व्हडलो कॉम्प्लेक्स येता, शॉपय आसात आनी लोकांची हे हांगा जातली आसा. तेन्ना ही जो बस स्टॉप आतां चलपा जाय, कित्याक ह्यो बसी आतां सावड्डेच्यो, मडगांवच्यो, फोंडेच्यो ह्या वयता, त्यो आतां जेन्ना मार्केट कॉम्प्लेक्स जातलो तेन्ना हांगा लोकांचे रहदारी वाडटली आनी जेन्ना लोकांची रहदारी वाडटली तेन्ना लोक ते सामान घेवन ती बॅगां माथ्यार मारून दुसरे कडेन वचपाक त्रास जातले. तेन्ना सरकारा कडेन एक विनंती आसा की हो जो बेगीच्या बेगीन बस स्टॉप आसा तो कसो खंयचे परिस्थितीन चालू करपाचो, ज्यो बसी हांगा येवपाच्यो वचपाच्यो कशें प्रोविजन जाता तें पळोवपाक जाय. कित्याक जेणे करून हांगसरल्यान समज जो एक पोल खांबे घालून ओव्हरब्रीज काडून बस स्टॉपा वयल्यान डायरेक्ट शिवनाथीक येलो न्हू जाल्यार ताका एक बरो फायदो आसतलो. सावड्डेच्यान बसी येता त्यो डायरेक्ट बस स्टॉपार येतल्यो, बस स्टॉपा वयल्यो बसी डायरेक्ट सावड्ड्या किंवा फोंडा वयतल्यो. आनी दुसरी कशें आसा, हांगा जेन्ना शिगमो जाता, जेन्ना अमास जाता, जेन्ना कार्निवाल जाता आनी दसरो जाता तेन्ना हे रस्त्या लागून खूब त्रास जाता लोकांक. कित्याक जे कामां साकून वयता, सावड्डे वयता, मडगांव वयता, तांकां येवपाक वचपाक हांगा ब्लॉक जाल्ल्या प्रमाणे तेंगे सगळे धांदळ जाता. तेन्ना जर तशें ओव्हरब्रीज करून तर हांगसरल्यान शिवनाथीक केले जाल्यार तो बस स्टॉपूय बरो बांदला आसा. आयज गोंयांत नंबर 1 इगल टायप बस स्टॉप आसा, पूण तो यूज नासून तेजो कांय फायदो ना. आयज ते तुमी पळयलें आसतलें ती सगळे हांगा पत्रे गळटात, दार तेंगे ते ऑफिसां बसता ती दार सारकी ना, टॉयलेट आसा, बाथरूम आसा, थंय तो टॉयलेटीचो प्रॉब्लेम आसा.
त्या खातीर जर तुमी सरकारान तेजेर एक्शन घेवन हें जर ओवरब्रीज बांदून तर हांगसरल्यान तर केलें प्रोविजन केलें न्हू जाल्यार हो बस स्टॉप हांगा बरो भशेन चलतलो आनी ही जी कॉम्प्लेक्स आसा ही हांगा जी शॉपां आसा शिरोडा हांगसरल्या कदंबा बस स्टँडार सद्याक बिकट स्थिती दिसून येता. 2008 ह्या कदंबा बस स्टँडाचें उद्घाटन जाल्लें, पूण अजून पर्यंत फूल फ्लॅश बसी यो वच करपाक हांगा शकना. सरकारान खूब ट्राय केली पूण अजून पर्यंत सरकाराक यश येयलें ना. सद्याक ह्या बस स्टँडाच्या पात्र्यार फुटलेल्या आसा आनी पावसाक हे हांगा फुल्ल गळटा. त्याच बरोबर जी कदंबा बस स्टँडाच्या ऑफिसाच्या तशेंच दुकानाची दारां आसात ती एकदम बिकट जाल्ली आसा. त्याच बरोबर टॉयलेटीची स्थिती गंभीर जाल्ली आसा. पे टॉयलेट आसा पूण हांगा कोणूच नाशिल्ल्या कारणान लोकांचो हांगा यो वच करपाचो मोठ्या प्रमाणात वावर जाता. तशेंच उदकूय मोठ्या प्रमाणात वेस्ट जाता अशें दिसून येता. ह्या बस स्टँडाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. शिरोडा पंचायत तर्फे हांगा बस स्टँडार सायडीन एक मार्केट कॉम्प्लेक्स उबारलो वयता आनी फुडल्या 6 म्हयन्या नंतर हो मार्केट कॉम्प्लेक्स सुरू जातलो. त्या नंतर हांगा बस स्टँडार लोकांची गर्दी दिसून येवपाची शक्यता आसा. ताका लागून सरकारान हांगा बेगीच्या बेगीन ह्या बस स्टँडार फूल फ्लॅश बसी सुरू करपाची प्रयत्न करपाचो अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. नाजाल्यार हांगा पयलींच्या भशेनूच शिरोडा बाजाराक लोकांची गर्दी तशेंच ट्रॅफीक जाम अशें स्थिती दिसून येतली अशें म्हणणें आशिल्ल्या कारणान KTCन हेजेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची अशी मागणी स्थानिकांनी केल्ली आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्या. हेडपी गोरवांचो प्रश्न अजूनय सुटावो जायना. जायते कडेन गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं दिश्टी पडटात. उसगांव वाळपय रस्त्यार बसपी हेडपी गोरवांक लागून येरादारीची कोंडी जाता. राती कडेन रस्त्यार बसपी ही गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात लेगीत जाल्यात. ताका लागून हो बेगीनच्या बेगीन हाचेर उपाय काडचो म्हणून लोकांची मागणी जायत आसा. उसगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवाक लागून सदांच येरादारी आडखडून पडटा. रस्त्यार बसपी ह्या गोरवाक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता. जायते फावट राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार बशिल्लीं आसता. उसगांव, नाणोस, गांजे, गुळेलेन हेर वाठारांतल्या रस्त्याचेर दीस रात गोरवां बशिल्लीं दिश्टी पडटात. कांय वेळ जाल्यार काळखान बशिल्लीं गोरवां दिश्टी पडनात. ताका लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय आसता. तेन्ना संबंदीत पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन तो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. सुरज गरड हांव तिस्को उसगांवच्यान उलयतां. खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी सरकाराक परत परत आमी मिडिया मार्फत शिटकावणी दीत आसा. कारण प्रत्येक दिसा पळयल्यार आसा गोरवां कितलींशींच रस्त्यार गोरवां बसलेलीं आसा आनी कितली गोरवां बसलेलीं बस आसा ताका खड्डेय आसा. आतां जे 2 व्हिलर्स आसा तांकां खूब त्रास जाता. रातचे तर तांकां सांगपाचेच गरज ना कारण ते रातची गोरवां ती व्हेरीफाय जाता. काही कडेन रिफ्रॅक्टींग मारल्या, काही गोरवां कडेन गोरवाच्या ओनरान तांकां कारण चिप्स मारल्या कितें आसा आनी सरकार कितें सांगता तांकां फायन पडटली म्हणटा. पूण ती फायन पडटली खंय कितपत खरें आसा हें सरकारान मातशें तितलें कॉन्सन्ट्रेशन करचें. हांव सरकारा कडेन विनंती करता जे कोण कन्सर्न पर्सन जे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न पर्सन आसा तांच्यांनी ही जबाबदारी सारकी पेलची जेणे करून जे कोण हे आसा कोण 2 व्हिलर आसा तांकां मातसो हांगा रिस्क जाता आनी जी गोरवां धरून व्हरता तांचो योग्य तो उपाय करचो आनी सगळ्यांक असो न्याय दिवचो म्हणजे जेणे करून गव्हर्मेंटाकूय तेजें कितें तरी केल्यार तेजें बेनिफीट मेळटलें आनी लोकांकूय तेजें रेस्क्यू मेळटलें. इतलेंच सरकारान कळकळीची विनंती करता. हांव उजगांव वाठारांतलो तेन्ना हांगा आमच्या ह्या उजगांवान गोरवां पळय रस्त्यार बसता उटामणा करून सोडटा. गोरवां बसल्या कारणान मोठे एक्सिडेंट जाता आनी हेच्या पयलीं एक्सिडेंट जावन थोडे 2 जाण मेल्ले आहा. म्हणटकीर ह्या हेची सरकारान मोठी एक दखल घेवची आनी जाता तो पर्यंत सुदारणां करची अशी आमची गांवकारांची मागणी गांवकारांची सोडून घाल. हांव जें काम करता पळय हें खूब म्हत्वाचें काम करता. म्हाज्यान तें दोळ्यांनी पळोवन येयलो कारण गोरवांक कळना ती आपणाक जागो मेळटा थंय बसता. तितून गाडयो वयता आसतना कितें करता कोणाची गाडी लागली जाल्यार लोक कोणी ग्रामस्थ पळयलो की तेजे कडेन पयशे मागता पूण तांकां तें साध्य ना.
म्हणटकीर सरकारान तेची दखल घेवची आनी बरे भशेन तांकां रस्तो मोकळो करून दिवचो ही म्हजी मागणी. उजगांव भागात सद्याक गोरवांचे रस्त्यार बसपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. मोठ्या प्रमाणात गोरवां रस्त्यार बसलेलीं दिसून येतात. उजगांव टू वाळपय ह्या रस्त्यार तर डेली रातची तशीच दिसाची गोरवां मोठ्या प्रमाणात बसलेलीं दिसून येता. ताका लागून ह्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट जायत असतात. गेल्या कांय दिसां पासून हांगा रातचे टू व्हिलर कितलेशेच जाण धक्को दिवन ह्या गोरवांक धक्को दिवन पडोवन इंजर्ड जाल्ले आसा. सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची आनी ह्या रस्त्यार बसपी गोरवांचेर कितें तरी आनी तशेंच पंचायतीन तरी हेजेर एक्शन घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. मरोड म्हापशा रिजीम प्लाझा कॉम्प्लेक्सात पे पार्किंगेच्या वादांतल्यान बस्तोडेच्या भुरग्यांनी पे पार्किंग घेवपी दोग तरणाट्यांक बरेच बडयले. ह्या हल्ल्यांत पार्किंग घेवपी दोगांक बरीच दुखापत जाली. तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकेनी वाड जायत आसा. म्हापशा दिसा उजवडा पार्किंगेच्या वादा वयल्यान कांय तरणाट्यांनी पार्किंग घेवपी दोगा जाणांक बरेच बडयले. म्हापशा बाजारात चवथीचें सामान घेवपाक आयिल्ल्यान एकल्यान नो पार्किंगेत गाडी पार्क केल्ली. उपरांत पे पार्किंग करपी भुरग्यान ताका गाडी काडपाक सांगिल्ल्यान तांचे मदीं बाचाबाची जाली. तांचे मदलो हो वाद उपरांत झगडेचेर पावलो. बस्तोडच्या तरणाट्यांनी आनीकूय भुरग्यांक आफोवन पार्किंग घेवपी दोगांक बरेच बडयले. ह्या झगडे उपरांत दोगांक बरीच दुखापतूय जाल्या. तांचेर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. गाड़ी लगा रहा था पार्किंग में, मैं बोला गाड़ी सीधे करके लगाओ, बीच में लगा के जा रहा था. हाँ. तो मेरा एक लड़का था उसमें, वो बोला भाई गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा. गाड़ी साइड में नहीं लगाया, उसको मार बैठा. मैं गया, भाई क्या हुआ रे? तो बोला यार गाड़ी लगा के हम जा रहे, फिर मार रहे हैं. तो गाड़ी लगा के तो सब तो वापस आएगा सर. उसके बाद मेरे को चाबी डाल दिया इसमें. तर आता आम्ही कितें सांगपाचें, आमचे 10-15 वर्सां पयलीं अशें नासलें गोंयांत. झगड्यो जायत आसल्यो, तोंडाक तोंड लागा. पूण अश्यो येता बाबा तो विचार आमकां समनीत जाता, बाबा तूं ताका कित्याक मारलें म्हणून तूं सुरी काडटा तें पोटान घालता. तर रावला कितें गुंडा राज मरे. पुलिसाक कळयलें? पुलिसाक इन्फॉर्म केला सर. इन्फॉर्म केलें. हे खंयचे भुरगे म्हटले दोग जाण सगळे बस्तोड्याचे भुरगे. आमकां नांव खबर ना सर. नांव खबर ना. ते खंयचे गाडी घेवन येयलेले, कोण येयलेले ते? फॅसिनो घेवन येयला. ताजो नंबर दाखयलो तुका. हय, फसिनो घेवन. आनी कितले एजीचे भुरगे आसले हे? हे तुका 18 to 25च्या भितर आसा ही गाडी. ती 18 to 25 तेच्या भितरले भुरगे आसा. अच्छा. आनी कितें सुरी आसली? हय सर. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. मुंबय गोंय महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडल्यात. फाटलीं कांय वर्सां जालीं ह्या रस्त्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्लेली आसा. ह्या महामार्गा वयल्यान गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतले लोक जे आसात ते यो वच करतात. हांगासर लोकांची येरादारी ह्या रस्त्याचेर चालूच आसता. मात रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान ह्या पावसांत आनी ह्या रस्त्याची वाट लागिल्ली आसा. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक आणि सनातन संस्था घेऊन येता सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट.
या वर्साच्या गणेशोत्सवात पूजे खातीर सनातनची सात्विक उत्पादनां वापरून व्हिडिओ करात आणि खाशेली इनामां जिखपाची संधी मेळयात. आपल्या घरा पारंपारीक सजावट आशिल्लो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचेर पळोवया. सर्तीचे नेम आनी अटी हांचे पालन करचे. सर्तीचे वांटेकार जावपा खातीर निमाणो दीस 7 सप्टेंबर 2025. नोंदणी खातीर QR कोड स्कॅन करा आणि आयजूच वांटेकार जाय. गणपती बाप्पा मोरया. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबीश. चवथ ही आमकां गोंयकारां खातीर सामकी उर्बा हाडपी, उत्साह निर्माण करपी अशी परब. इतलीं वर्सां आमी चवथ मनयतात. पोर्तुगीज काळांतय लोकांनी लिपून चवथ मनयली. आज ती सामके मोठ्या उल्हासान, सामके मोठ्या भक्तीन आमची ही चवथ आसता. आमी मित्रांक मेळटले, सोयऱ्यांक मेळटले. सगळे कडेन आनंदाचें वातावरण पातळुया. गोंयांत शांतिकाय हाडुया.